नमस्कार, हांव अलिशा मिनेझीस आनी तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीच्या टॉप 25 बुलेटिनान येवकार. तर पळोवया आयच्यो बुलेटिनाच्यो टॉप 25 खबरो. आम आदमी पक्षाक बहुमत मेळ्ळें ना जाल्यार हेर खंयच्याच पक्षाक तेंको दितले पूण भाजपाक दिवचे ना अशें म्हापशेचो उमेदवार राहुल मांब्रेन सांगलें. गोंयांत स्थिर सरकार फकत आम आदमी पक्ष दिवंक शकता अशें आम आदमी पक्षाचो फुडारी अमित पालेकरान सांगलें. लोकांचो बरो प्रतिसाद आनी तेंको आमकां मेळला आनी ह्या फुडें असोच आसतलो असो विस्वास अमित पालेकरान दाखयलो. गोंयच्या वेंचणुकेची चड टक्केवारी सत्ताधारी आमदारां खातीर हुस्क्याची आसा. फाटलीं 10 वर्सां बंद आसलेल्यान मायनिंग आनी कोविड महामारीच्या काळांत लोकांक जाल्ल्या त्रासाचो धपको ह्या वेंचणुकेंत सत्ताधाऱ्यांक बसपाची शक्यता आसा. ताळगांव मतदारसंघात काल मतदान मजगतीं एक अजापीत करपी घडणूक घडली. भोसले घराबो म्हटल्यार दत्तप्रसाद भोसले, घरखान प्रगती भोसले आनी चलो सिद्धार्थ भोसले मतदान करपाक गेल्ले कडेन वळेरेंत घरकान्नीचें म्हटल्यार प्रगती भोसलेचें निधन जालां अशी नोंद आसल्याची तांकां खबर मेवली. ही गजाल कळ्ळ्या उपरांत तिगाय जाण अजापली. दत्तप्रसादान हे विशीं वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळ नोंद केल्या. मडगांवांत नुस्त्याक गेल्लो तरणाटो बुडलो. ताचें नांव महेश काकोडकार. तो मूळ केप्यां रावपी. कुंकळ्ळे पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण महेश नुस्त्याक गेल्लो, मात तोल गेल्ल्यान तो उदकांत पडलो. भरती आसलेल्यान ताका भायर सरपाक जमलें ना आनी तो बुडलो असो अदमास लायला. आयतारा सावन ह्या मनशाचो सोद घेवंक चालू आसलो, मात सोमारा ताची कूड आसळण्या उदकाचेर उफेताना मेवली. पुलिसांनी उजो पालोवपी दळाच्या मजतीन महेशाची कूड ताच्या कुटुंबाच्या सुवादीन केली. पणजेच्या नेवगिरी वाठारांतली नीज गोंयकार सेबेस्टियना डिनिजा मतदान करपाक आडायली. 88 पिरायेची जाणटे बायलेक 3 वरां मतदान केंद्रा भायर उबे दवरले. भायर पडलेली 97 वर्सां पिरायेची पिडीतेंची मतदान वळेरी नांव आसलें, मात सेबेस्टियना मतदान केंद्रांतल्यान अधिकाऱ्यांनी वळेरेंत नांव भायर उडयल्ल्यान तिका मतदान करूंक दिवंक ना. हाका लागून वेंचणूक प्रक्रियेचेर लोकांनी आनी राजकी फुडाऱ्यांनी टिका केल्यात. एक पणजेच्या फामिलीचें नांव भायर उडयल्ल्यान असोच बोवाळ जालो. दरेक वेंचणुकेंत असो बोवाळ नित्याचोच जाला.
केपें मतदारसंघांतल्यान उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराचो ताण वाडल्याचें चित्र दिश्टी पडटा. 80% मतदान जावपाक हें कसलें चिन्ह असो प्रश्न पडला. काँग्रेस पक्षाचो एल्टन डिकॉस्टाक इतले मतां आपल्या कुशीक हाडपाक जालीं ना. हाचो अर्थ बाबून खूब कश्ट घेतला. बाबू कवळेकार आनी ताची गोरकान सावित्रीन गेल्ल्या 2 दिसान पावस कसो पयशे मतदारसंघांत वांटले. इतले पयशे वाडटा ते पळोवन सांगे भाजपाचो उमेदवार सुभाष फळदेसाय अक्षरशः गाम फुटलो आनी ताणें परत परत महामंत्र्या कडेन कागाळ केल्ल्याचे प्रत आसा. नौशी IRB गोंयकार पुलीस कर्मचारी आयज मडगांव स्टेशना वयल्यान खाशेले रेल्वेन उत्तर प्रदेशांत जावपाच्या वेंचणुकीचे इलेक्शन ड्युटी करपा खातीर भायर सरले. दर एका गटांत वट 10 वांगडी आसून अशे 90 पंगड आसात. पर्रा तशेंच लागसारच्या वाठारांत बेकायदेशीरपणान दोंगर कातरपाचो प्रकार चालू आसा. ह्या प्रकाराक एक NGOन हरकत घेत पंचायत मंडला कडेन कागाळ केल्या. NGOन केल्ले कागाळीची दाखल घेत पंचायत मंडल सुवातीची पळोवणी करपाक वचपाचे आसले. पूण मंगळारा दोनपारा मेरेन पंचायत मंडलाचो एकूय मनीस घडणूक थळार पावंक नासलो. गोंयांतल्या 40 मतदारसंघां खातीर सोमारा 14 फेब्रुवारीक जाल्ल्या मतदानात बार्देस महालांतल्या कलंगूट आनी शिवोली मतदारसंघांत 80% परस चड मतदान जालें. शिवोलेंत वेंचणुकेच्या रिंगणांत सगळ्यांत चड उमेदवार उबे रावले. कलंगूट मतदारसंघांत हडफड्या लोकांची गर्दी पळोवपाक मेवली. गोंय विधानसभेची वेंचणूक शांतिकायेन जाली. 2017च्या तुळनेत मतदान 3% उणें जालें आसलें तरी सांकळे मतदारसंघांत सगळ्यांत चड 89.64% मतदान जाल्ल्याची म्हायती मुख्य वेंचणूक अधिकारी कुणालान दिली. हे फावट मतदानाच्या आंकड्या वयल्यान कोणेच धांदल जातली हाचो तर्क लावप कठीण जाला. कुणालान दिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांत 78.94% मतदान जालें. सगळ्यांत कमी म्हटल्यार 70.2% मतदान भाणावले मतदारसंघांत जालें. जाल्यार दक्षिण गोंयांत हे फावट 79.84% आनी उत्तर गोंयांत 78.15% मतदारांनी मतदानाचो हक्क बजायलो. 10 मार्चाक निकाल जाहीर जातलो.
गोंय विधानसभे खातीर सोमारा विक्रमी मतदान जालें. मार्चाचे 10 तारखेर निकाल जाहीर जातलो. 40 मतदारसंघां खातीर 301 उमेदवारांचे भवितव्य 10 तारखेर थारतले. दक्षिण गोंयांतली सगळीं EVM मशिनां मडगांवच्या दामोदर महाविद्यालयांत हाडून दवरल्या. महाविद्यालयांत EVM मशिनां हाडून दवरल्यान भायर खर सुरक्षा वेवस्था आसा. पुलीस, केंद्रीय राखीव दळाचे जवान तशेंच उजो पालवपी दळाचे जवान व्हड संख्येन सुरक्षे खातीर तैनात आसा. गोंय विधानसभे खातीर सोमारा 78.94% मतदान जालें. मतदाना उपरांत उत्तर गोंयांतली सगळीं EVM मशिनां आल्तींच्या पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांत व्हरून दवरल्यात. महाविद्यालयांत EVM मशिनां हाडून दवरल्यान भायर खर सुरक्षा वेवस्था आसा. पुलीस, केंद्रीय राखीव दळाचे जवान तशेंच उजो पालोवपी दळाचे जवान व्हडा संख्येन सुरक्षे खातीर तैनात आसा. सोमारा मतदानाच्या दिसा 3 गुन्यांवांची नोंद जाली. गितेश नायक हाणें EVM मशिनाचेर मोबायल फोनाचेर फोटो काडले आनी ते सोशल मिडियाचेर घातले. मतदाना वेळार पुलिसांनी 3 गुन्यांव नोंद केले, पूण गंभीर स्वरुपांच्या गुन्यांवांची नोंद जावंक ना. आचीर साहित्य मजगती रोख रक्कम आनी सोरो मेळून 12,72 लाख मुद्देमाल पुलिसांनी जप्त केला. कलंगूट दनपारां उपरांत मतदानाक नेट आयला. मात मतदान करपाचो प्रोसेस सवकासतायेन चलता. कलंगूटचे पुलीस निरीक्षक लक्षी आमोणकार हाणें मतदान शांतिकायेन चल्ल्याचें सांगलें. पणजेकार उत्पल पर्रीकाराकूच वेचून हाडटले. राजकीय वातावरण पळयत जाल्यार पणजेच्या मतदारांकडल्यान ताकाच तेंको मेवता अशें चित्र दिसता. आदलो महापौर उदय मडकयकारान सांगलें. सद्याच्या आमदाराक उडोवपाची सामकी गरज आसा अशें ताचें म्हणणें. ताळगांव दनपारां 2:30 मेरेन 50% मतदान जालां अशें ताणें सांगलें. सालिगांव मतदारसंघांत लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा. कोरोनाचे नेम पाळून भुताक प्रवेश दितात, तशेंच पंचायत वाठारांतल्या भुताक दनपारच्या वेळार कमी लोकांचो प्रतिसाद दिसून येता. तरी लोकांचो हेर सालिगांव मतदारसंघांत गर्दी आसा.
हांव निवडून आयलो जाल्यार फातोड्डाक मोडले मतदारसंघ करपा खातीर वावुरतलो अशें भाजपाचे फातोड्डेचे उमेदवार दामू नायकान सांगलें. फातोड्डाचो बस स्टँड, कोयराचो विल्लो लावपी प्रकल्प, उदकाचो सांठो करपा खातीर 2 उदकाच्यो टांकयो बांदप तशेंच हेर प्रकल्प ह्या वाठारांत येवप गरजेचें. लोकांनी म्हजें काम पळयलां, तांणी भाजपा पक्षाचेंय काम पळयलां. ते खातीर फातोड्डेकारांक आपणाक ह्या वेंचणुकेंतूच निवडून हाडटले असो विस्वास दामून व्यक्त केलो. पेंगीण आनी चावडी बाजारा लागीं मतदान केंद्र आसलेल्यान पेंगीण आनी चावडी बाजारांतलीं सगळीं दुकानां बंद केल्यात. वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी बाजारकारांक कांयच सुचोवणी जावन कल्पना दिवंक नासल्यान दुकानदार सामके बेजारल्यात. विधानसभेची वेंचणूक जिखल्या उपरांत म्हापसा वाठाराची उदरगत करतलो आनी म्हापसा वाठारांत सगळ्यांक कचरो पसरला ताचेर चड भर दितलो. चडांत चड पर्यटक म्हापसा शहरांत येता आनी ह्या शहराची उदरगत आजून मेरेन करूंक ना. वेंचणुके खातीर लोकांच्या दोळ्यांक उदक लायलें असो आरोप सुदिनान केलो. आदलो उपमुख्यमंत्री आनी केप्यां मतदारसंघाचो भाजपाचो उमेदवार बाबू कावलेकारान दनपारां मतदान केलें. प्रत्येक बुथाचेर बरो प्रतिसाद मेळटालो आनी कार्यकर्त्यांचेर विस्वास आसा असो आयज पुराय जनताक दिश्टी पडटा. फाटल्या 6 वर्सां परस ह्या वर्सा चड फुडाकार मेळटलो अशें बाबू कावलेकारान सांगलें. केपें मतदारसंघांतलो सामाजीक वावुरपी शेख मोहम्मद अफसलान परत एकदां भाजप सरकारच्या गोंयच्या उदरगतीची खातीर जाय अशें ताणें सांगलें. फाटले जे हेर पक्षांच्या मंत्र्यांनी कांयच उदरगत करूंक ना, ताका लागून परत फुडले 5 वर्सां खातीर भाजपाक वेंचून हाडपाचो अशें ताणें सांगलें.
वाळपयचो भाजपाचो उमेदवार विश्वजीत राणेन आपली घरकान्न देविया राणे संगातान मतदानाचो हक्क बजायलो. वाळपय तशेंच पर्या भाजपाचेच उमेदवार वेंचून येतले असो विश्वास ह्या वेळार ताणें उक्तायलो. नव्या मतदारसंघातलो काँग्रेस उमेदवार मिकी पशेकून मतदान शिबिरान वचून मतदान केलें. नव्या वाठारांतल्या लोकांची सगळीं मतां आपल्याकूच पडटलीं अशी ताका खात्री आसली. मिकी आनी हेर उमेदवार भितर लोकांक फरक खबर आसा अशें मिकी पशेकून सांगलें. ह्या वेळार नुवें मतदारसंघान मतदान शिबिरान मतदान करपाक खूब गर्दी दिश्टी पडटा. सगळ्या मतदारसंघांत काँग्रेसीक बरो प्रतिसाद मेवता. आल्दोना काँग्रेस परत येतली. बरेपण सयत प्रामाणीकपणान आनी निवळ चरित्र्या खातीर सगळे नागरीक आपल्याक वेंचणूक जिखयतले असो विस्वास आसा. सामान्य लोकांचें काम करप आनी तांकां वेळार पावप हें सपन आसा. भाजप सरकार सामान्य जनतेची राखण करिना असो आरोप काँग्रेस उमेदवार कार्लोस फरेरान केला. आदली भाजप महिला मोर्चाची उपाध्यक्ष आनी आताची शिवोले मतदारसंघाची काँग्रेसची उमेदवार डिलायला लोबोन मतदान केलें. प्रत्येक मतदाराक बदल जाय ते खातीर लोक ह्या वर्सा मोठ्या संख्येन मतदान करपाक आयल्यात. लोक ह्या महारगायेक बेजारल्यात आनी ह्या फावटी लोक काँग्रेसीकूच वेंचून हाडटले अशें डिलायला लोबोन सांगलें. तर गोवा टॉप 25च्यो बुलेटिनाच्यो खबरो हांगासरूच काबार जाता. हांव अलिशा मिनेझीस तुमचे कडल्यान निरोप घेता, पूण तुमी आनीकूय अश्यो बातम्यो मेळोवपा खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही.